नमस्कार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. मिळावलेकरांच्या आंदोलनामुखार मुख्यमंत्र्यान मारली दिमी. मिळावलेचो IIT प्रकल्प रद्द केल्ल्याचे जाहीर केले प्रमोद सावंतान. पूण आंदोलकाच्यो केसी फाटी घेवपाचेर खंय करतलो विचार. गोंय विधानसभेचे अधिवेशन 25 जानेवारीच्यान. एकूण 4 दीस चलतले खंय अधिवेशन. बिझनेस एडवायझरी कमिटीची जाली बसका. बसकेत जाली विविध अर्थीक विशयांचेर चर्चा. भारतांत सुरू जातले कोविड-19च्या विरोधातले लसीकरण. राष्ट्रीय पावंड्यार वॅक्सिन दिवपाची मोहीम जातली शेनवारच्यान सुरू. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. प्रमोद सावंत सरकारान मिळावले प्रकल्पाच्या बाबतींत निमणे कडेन बे म्हटलें. मिळावले येवपी नियोजीत IIT प्रकल्प रद्द जाल्ल्याचें तेणी जाहीर केलें. पुलिसांनी आंदोलकाचेर फायल केल्ल्यो केसी फाटीं घेवपाचेर विचार करतलो अशें तेणी सांगलें. पूण न्हिदिल्ले बायलेच्या हड्ड्यार पुलिसांन पांय दवरूंक ना जाल्यार लोकांनी शस्त्रां वापरून 6-7 पुलिसांक जखमी केले अशें सावंतान सांगलें. मिळावलेकारांनी जमिनीच्या डिमार्केशना विरोधातले झूज निमणे कडेन जिखलें. आंदोलकां मदले एके बायलेच्या हड्ड्यार पांय दवरून पुलीस निरीक्षक जेन्ना फुडें गेलो तेन्ना मात ते खुबाळ्ळे आनी त्या उपरांतच पुलीस आनी आंदोलकां मदीं खेटाखेटी सुरू जाली. पुलिसांनी टियर गॅस सोडलो आनी आंदोलकांचेर लाठीचार्जय केलो. हेतून पुलीस जखमी जाले. 70 इतल्या हेर गांवांतल्या लोकांनी मेळावलेकारांक तेंको दिलो. आंदोलन बळिश्ट जालें आनी निमणे कडेन थळावो आमदार विश्वजीत राणेक नमते घेवन प्रकल्प मतदारसंघा भायर घेवन वचात अशी विनवणी करची पडली. विश्वजितान प्रकल्प मतदारसंघा भायर व्हरचो अशें मागलेंच. ते भायर आनी कांय फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याक तशी विनवणी केली. IIT मेळावलेच्यान भायर व्हरात अशें मागपी निवेदनां आपले कडेन पावल्यांत अशें सावंत सांगता. हांव मुद्दामून मेन्शन करता, खंयसरूच हांवें इन्क्वायरी केल्या, कोणाचेरूच पांय दवरूंक ना. हांवें तो व्हिडियो बारीक पळयला. 2 जाणांच्या मदीं पांय दवरतना आसा तो, कारण रस्त्याचेर आशिल्लो. तेज्या खातीर रॉंग जें इंटरप्रिटेशन केलें वता, ज्या वेळार पुलिसाचेर म्हणजे अक्षरशः शार्प वयत्यान वार केलो गेलो. ताका 21 टाके आमच्या लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल हेका पडले. आमचे 6 ते 7 लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल जखमी जाली. आनी ताज्या उपरांतूच कदाचित थंयसर क्रावड मॅनेजमेंट करपा खातीर काही प्रिकॉशन्स म्हणून आमच्या पुलिसांनी घेतल्या आसतली. हांव ना म्हणना. तितूर कदाचित म्हणजे थंयसरले लोकूय बी म्हणजे तांकांय कितें लागलें आसत ताज्याय बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. लोकभावनेचो आदर करून आनी लोकांक म्हणजे तांचेंय म्हणणें हेंच आशिल्लें की हो प्रोजेक्ट वायट नाशिल्लो, हो प्रोजेक्ट खूब बरो आशिल्लो. कारण तांच्यांनी उलयता आसतना त्या पद्दतीन एक्सप्रेस केलें 4 जाणांनी की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो 70च्या विकासा खातीरच सरकारान हाडिल्लो. बट तरी सुद्दां काही लोकांक जर तो नाका, तांच्यांनी म्हाका निवेदन दिलां की हो प्रोजेक्ट जो आसा हो तुमी दुसऱ्या खंयच्याय जागेर करचो. हो प्रोजेक्ट करता आसतना वैयक्तीक म्हाजें किंवा आरोग्य मंत्र्याचें पर्सनल इंट्रस्ट कसलोच नासलो. जायत्या जाणांनी जायत्यो गजाली आरोपूय केले आमचेर, वेगवेगळ्यो गजाली आरोप केले. म्हाका खबर आहा, म्हाका एक्सप्रेस करपाचें ना. लोकांचें आयकता आनी राज्याच्या हिताचे, लोकांच्या हिताचे ह्यो दोनूय गजाली कन्सिडर करून आमी निर्णय घेता. सरकार आयज ह्या निर्णया पर्यंत आयला कारण इतके सगळे लोकप्रतिनिधी जेन्ना आरोग्य मंत्र्या कडेन येता, आरोग्य मंत्री ते म्हाजे कडेन येवन तेन्ना रिक्वेस्ट करता, तेन्ना लोकप्रतिनिधींच्या भावनेचो आनी लोकांच्या भावनेचो आदर करून आमी हो प्रोजेक्ट 70तल्यान जो आसा हो शिफ्ट करता. बट गोंयांत वेगळे कडेन खंय तरी हो प्रोजेक्ट जावचो हाज्या अनुसार सरकाराचो प्रयत्न हो कंटिन्युअसली आसतलो. त्या अनुसार आमी IIT तेजे डायरेक्टर्स आनी बाकीच्यांकूय बी आयज कळयतले आनी फुडले डिसिजन जे आसा हे फुडें घेतले वयतले. थँक्यू. हय, तशें रिक्वेस्ट आसा ज्यो ताका थोडोसो प्रोसेस आसा. वॉट एवर दॅट वील गो थ्रू द प्रोसेस. हांवें त्या खातीर सांगलें तुका, हांव आत्तां कांयच सांगूंक शकना. इट इज अ प्रोसेस. हांवें आत्ताच्या घडीक तरी तो शिफ्ट म्हटला, बाकीच्यांनी कांयच सांगूंक ना. मेळावलेकारांनी पयल्या पावंड्यावेलें झूज जिखलां पूण संघर्श अजून सोंपलो ना. कारण IIT हें वादाचें मूळ नासलेंच.
जाल्यार 70त जमिनीच्या अधिकाराचो प्रश्न हो कळीचो प्रश्न आसा. देखून फक्त IIT भायर व्हरात अशें सांगून मेळावलेकार वगी रावले नात, जाल्यार आपल्यो जमिनी परत आसल्यो तश्यो आमच्या नांवार करून दियात अशें तेंच्यांनी मागलां. ह्या निमतान गोंयभरच्या विविध संघटनांनी कूळ आनी मुणकार कायदो चालीक लावचो अशी मागणी फुडें केल्या. आतां सरकार कितें करता तेचेर सगळ्या गोंयकारांचें लक्ष लागून रावलां. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाची भलायकी स्थिर आसा. कांय दिसांनी दोतोर ताका डिस्चार्जूय दिवपाक शकतात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरांनी श्रीपाद नायकाचेर उलयलो. तो हालचाली करता, पूण जखमो भरून येवपाक कांय दीस लागतले. देखून डिस्चार्जाची तारीख थारोवंक ना अशें तेणी सांगलें. शुक्रारा उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडून श्रीपाद नायकाची भेट घेवन ताचे भलायकेची वासपूस केली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भाजपाचो गोंय राज्य प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे आनी भाजपाचो ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी सतीश धोंडा लागीं ताचें उलोवप जालें. सध्या तज्ञ दोतोरांचे देखरेखी खाला तो आसा. आज खूब कंडिशन इम्प्रूव जाल्या, म्हणजे आमकां थोडीशी तांची बाकीच्या फंक्शनिंगाचेर थोडी इज सेटल म्हणटा तसो. कालचो थोडोसो तांची मिसेस गेल्ल्याचें दुख्ख आशिल्लें, बट आज इम्प्रूव जाल्यात ते खूब. म्हाका दिसता आनी एक थोड्या दिसांनी तांकां कदाचित CCUच्यानूय बीन एडवायज करतले भायर करपाक. पण निश्चितच म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की तांची तब्येत डे बाय डे अजुनूय सुदरत आसा. श्रीपाद भाऊचे आज हेल्थ म्हणजे तांची तब्येत खूप बरी आसा. आम्ही आज उलयले तांचे ते आज उठून बशिल्ले आणि लिक्वीड डायट सेमी सॉलिड डायट पासून घेतले तांच्यानी आयज, आणि तांकां आज खूप बरें दिसता. तांचे क्रिएटिनिन आणि अदर रिनल पॅरामिटर्स आता सगळे नॉर्मल जाल्ले आसा. कित्याक अजून आमी ताजेर ठरोवना, कारण ह्या इंजुरीक मातसो टायम लागता. कंप्लिटली तांकां इंडिपेंडंट करून धाडपाची आमची तयारी आसली. सगळे ऑपरेशनांचे रिजल्ट बरे, एक्सरेज बरे आयल्यात तांचे, सगळे फ्रॅक्चर्स बरे बसलात आणि प्रॉब्लेम असो ना. पण आता फिजिओ लागतली खुबशी, फिजिओ आमी चालू करतले आयच्यान. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान अमर चावरिया. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 25 जानेवारीच्यान 4 दिसांचें विधानसभा अधिवेशन सुरू जाता. 4 दिसांच्या बिझनस सेशनाचेर चर्चा करपा खातीर वेवसाय सल्लोगार समितीची ब्रेस्तारा बसका जाली. गोंय विधानसभेचे 4 दिसांचे अधिवेशन 25 सावन सुरू जावपाचें आसा. सभाघराच्या वांगड्यांनी बिरेस्तारा बसका घेवन सभाघरात जातल्या वेवसाया संबंदीत गजालींचेर चर्चा केली. पर्वरेच्या सचिवालयात ही बसका जाली. बरेचशे विशय हाताळपाचे आशिल्ल्यान हे अधिवेशन भोव गरजेचें आशिल्ल्याचें सभाघराच्या वांगड्यांनी सांगलें. पळयात. The Supreme Court is postponing the case of disqualification. Here the speaker is not deciding on the disqualification also. So it appears that the murder of democracy continues. People who may be not even fit to be MLAs, legally fit to be MLAs, are today sitting there as ministers. And these ministers don't want to answer questions. Today the Minister for Legislative Affairs, Mr. Movin Gudin, was very vehement to say that there is a breach of convention, that only two calling attention motion should be discussed. Why? Because there would be a parallel question hour. Maka samjana, if the government has nothing to hide, what is the problem to answer questions? In any case, you have used the pandemic so well to murder, not only murder democracy in Goa, but to do so many illegal things, and people are now on the street. So we have raised all these issues. As far as we are concerned, our questions, I have raised a question which is likely to come in the first day. It is about national education policy and its impact in the state. Then on the Tanmar project and the Madhai case. These are joint questions which are likely to come. On the second day, our questions are not likely to come, which is featuring the HBA. It is a joint question with Mr. Digambar Kamath, Honorable Leader of Opposition. On the third day, we are exposing the land conversion scam. These people wanted to convert the biggest missionaries, the San Francis Xavier परस व्हडले कन्वर्जन करपाक हे आयिल्ले मनीस. हे हांचे जे कन्वर्जन चालू आहा
ताजेर आमचो एक क्वेश्चन आहा 49.6 म्हळ्यार NOC फॉर सेल एंड 16B which is a joint question. Also a question on the neglect of Lohia Maidan. And there is this road shows which is an ongoing scam of the tourism department. Now I have moved a private member resolution, 3 private member resolution, one to scrap the linear projects. तातूंत भितर येता ते 4 दीस सेशन जरी 4 दीस असले एक्चुअली 3च दीस खरें सेशन जाता. एक दीस मदीं 26 जानेवारी हॉलिडे आनी पयलो दीस पळय आहा तो गव्हर्नर्स एड्रेस आसा. त्या दिसा बिजनेस कांय जायना. एक डिमांड जो आमी केला क्लियरली सगळ्यांनी की मार्च म्हयन्यात फूल फ्लॅज सेशन जावचें. तातूंत भितर बजेट सेशन जें जातलें तें फूल फ्लॅज घेवचें म्हणजे सगळ्यांक आमकां 20-21 दिसाचें. तातूंत भितर बजेटूय पास करपाक जाता आनी ताजेर डिस्कशनूय जातलें आनी सगळे क्वेश्चन सब्जेक्ट सगळे आमकां डिटेल वचपाक मेळटलें. नाजाल्यार आतां गेल्ले 1 वर्साक म्हाका दिसता 7 ते 8 दिसांचें सेशन जालां ताच्या फाटल्यान कांयच जावना. सेकंड सगळे मेंबराचें सजेशन आशिल्लें की ह्या सेशनाक 3च दीस मेळटा आमकां वर्कींग. 3 दिसां भितर आमकां कमीत कमी एक 5 तरी कॉलिंग एटेन्शनां एक दिसाक घेवपाक दिवची. 5 कॉलिंग एटेन्शनां घेतलीं जाल्यार 5 तीन 15 जाता. आतां ताजेर डिस्कशन जालें, ताजेर भरपूर चर्चा जाली. गव्हर्मेंट 5 दिवपाक सोदना. हांव नकळो कित्या खातीर, कारण कॉलिंग एटेन्शनां म्हणजे कशें आसता की क्वेश्चन्स येवन 3 ते 4 क्वेश्चन्स येतले. आमी ताका सांगलें 4 क्वेश्चन्स येतले. ज्या क्वेश्चनाचेर डिस्कशन जाता, ज्या क्वेश्चनाचेर डेलिब्रेशन जाता त्या क्वेश्चनाचेर जर कॉलिंग एटेन्शन दियत स्पीकर नॉर्मली कॉलिंग एटेन्शन एडमीट करना. तो म्हणटलो की क्वेश्चन आन्सराच्या वेळार डिस्कस जा. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान अमर चावरिया. शेतांनी खारें उदक भरिल्ल्यान पिळगांव दिवचलच्या सुमार 100 शेतकारांच्यो हुयेली पडल्यात. खाऱ्या उदकाक लागून पीक नश्ट जालां. हांकां बांद घालून दिवचो अशी खाजन शेतकारांनी मागला. उदक आडवपी गेटी घालून दियात ही तेंची फाटल्या 4 वर्सांची मागणी, पूण अजूनय ती पूर्ण जायना. एके वटेन सरकार म्हणटा हें सरकार शेतकारांचें, जाल्यार दुसरे वटेन सरकाराचो शेतकारांक सपोर्ट मेळना अशें खुद्द शेतकारच सांगतात. पळयात. 4 वर्सां जालीं टेंडर जाला माणसाचो, पण तो कॉन्ट्रॅक्ट जो आहा न्हू तो लक्षच घालिना हाजेर. आज करता फाल्यां करता 15 दीस जाले आतां तो करीत आहा. विचारलें काय हेंच करता. मामलेदाराक वचून येयल्या पण ताचो आमकां तेंचे सांगलां तुमी शेत करा पूण आमी तुका हेच सांगलेली आहा की हे मानस तो लायना कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आनी आयज ती त्या खातीर अशें आज लुकसाण जायत आहा. तेन्ना ही आज जवळ जवळ आमकां आमी तर शेत बंद दवरलेलें आहा कित्याक झाडां वाडलेलीं आसा आनी सगळें हें जाल्लेलें आसा. तेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्टराक आमच्या सरकारान तेजी हें करपाचें एक्शन घेवपाची आनी आमची जी लुकसाण जी जाता न्हू वर्साक जी 50,000 60,000 ती भरून दिवपाची. हे आमी शेत करता आमकां 3 वर्सां जाली पूण आमी ते रोयल्ले आसा म्हटल्यार आमकां कांयच गावना. माहिती फायदो आमकां कांयच जायना. कामेरी घालून मनाय घालून मिशिनाचो पयसो म्हटल्यार आमकां कांयच गावना. आतां 3 वर्सां तर आमकां जाल्यार कांयच गावना. तुमी कितें कितें रोयता हांगासर? आमी हांगा पावसान आमी शेत करता आनी आतां ह्या दिसांनी अळसाणो रोपो मिरसांगो भाजी पालो घालता पूण आमकां कांयच गावना न्हू. मेहनत केल्ली फुकट वयता. कित्याक वयता ते तुमचे? एक अळसाणीक लागून उदकाचे सद्दी उदक येता? उदीक सगळें भरता हे आनी आतां 3 वर्सां जालीं आमकां तर कांयच करूंक गावना. गोवा 365 खातीर पिळगांवच्यान महेश गोवेकार. शेनवार भारतीयां खातीर म्हत्वाचो दीस थारतलो, कारण इतलो तेंप तोंडार मास्कां घालून घुस्मटत भोंवतल्ल्यांक आतां मेकळो श्वास घेवपाची संद मेळपाची आसा. भारतांत कोविड-19च्या वॅक्सिनाक शेनवारच्यान सुरवात जावपाची आसा. सकाळीं 10:30 व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं प्रधानमंत्री ही मोहीम सुरू करतलो. संवसारांतलें सगळ्यांत व्हडलें लसीकरण आसतलें अशें प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयान म्हटलां. गोंयांत पयले वासीन कोविड वार्डांत नितळसाणेची काम करपी कर्मचाऱ्यांक मेळटले अशें गोमेकोचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान सांगलें. गोंयांत 23,000 डोस पावल्यात. वॅक्सिनाचें गोमेको हें मुखेल केंद्र आसतलें. ते भायर 7 केंद्रां ही मोहीम चलोवपाक सिद्ध जाल्यांत. सद्याक वासिनां कोल्ड स्टोरेजींत विसव घेतात. शेनवारा सकाळच्यान ही वासिनां काम करपाक लागतलीं. सांजे 5 वरां मेरेन ही मोहीम चालू उरतली. गोमेकोचो डीन आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ते विशीं म्हायती दिल्या. लसीची कशी तयारी आहे, स्टार्टिंग प्रोग्राम कसो कितें आसता? आमी आमचो सगळ्यान मेजर सेंटर GMC आसा वॅक्सिनाचो आनी तो आमचो रेडी जाला. आतां आमी
सेक्रेटरी हेल्थ रावले आमकां आमी वचून ते आतां चॅक करतले फाल्यां ते सकाळीं 9 स्टार्ट जातले आनी तुमी फाल्यां येवन पळोवपाचें स्वता आमी एज पर दी गायडलायन्स ऑफ दी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तशें केलां आमी सेंटर आनी आमचो फर्स्ट पेशंट आसतलो आमचो सफाई कर्मचारी जो कोवीड वॉर्डान काम करता. सुरवात अशी आमी लोकल असं काय ना. आज फाल्यां आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर देशाक एड्रेस करतले आनी ते कितें 18 स्टेटी कडेन उलयतले ज्यांनी जे कोण वॅक्सीन घेता पळय तांचे कडेन उलयतले अशें म्हणून आमकां सांगलां आनी ते पर्सनली 1-to-1 उलयतले. So what about how would you describe preparations for vaccination process to begin tomorrow? गोवा में वैक्सीनेशन 7 जगह होने वाला है और आवर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट आवर टोटल मेडिकल टीम दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड. मेन फंक्शन जो रहेगा वैक्सीनेशन का इज फ्रॉम द गोवा मेडिकल कॉलेज. डेफिनेटली गोवा की पूरी तैयारी हो चुकी है. वी हैव गॉट अप्रॉक्सीमेटली द 23,000 ऑफ द डोसेस फॉर द वैक्सीनेशन बट द इनिशियल स्टेज वी आर गिविंग ओनली द 800 सैंपल वैक्सीनेशन फॉर द 800 पीपल. 700 yeah, not 800 but it is 700 100 each. कोविड-19ची वासिनां दिवपाची भारतात एकूण 3006 सेशनां जातलीं. उक्तावणाच्या दिसा उक्तावणाचे सुवातेर सुमार 100 जाणांक त्याचो लाव मेळटलो. वॅक्सिनां दिवपाचे बाबतींत सरकारान वर्गीकरण केलां. आदी हेल्थ केअर वर्कर्स, मागीर सरकारी आनी खाजगी आस्थापनांतले कामगार कर्मचारी, ICD कामगारांक त्याचो लाव मेळटलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार आनी अमर चावरिया. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पालिका वेंचणुका आनी राखीवतायेचो निर्णय पालिका संचालनालयान घेतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शुक्रारा सांगले. ओपन कॉपरेटिव्ह एग्जाम ट्रेनिंग सेंटरां सुरू करपाचो बेतूय ताणें सांगलो. पळयात. गोंय राज्य पयलेच खेपे ओपन कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स ट्रेनिंग सेंटराचें आयोजन करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. उच्च शिक्षण संचालनालयाचे वतीन ताचें टेंडर काडिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तज्ञ समितीक बरोबर घेवन सरकारी महाविद्यालयांनी कोचिंग सेंटरां सुरू करतले अशी माहिती तांणी दिली. जुना सावन हे प्रोग्राम सुरू जातले जेणे करून चडांत चड युवा युवती तातूंत वांटेकार जावपाक शकतलीं. फुडल्या कांय म्हयन्यांनी पालिका वेंचणुको जावपाच्यो आसात. वास्कोच्या युवा संमेलनात मुख्यमंत्री उलयतालो. आमचे ज्युनियर स्केल सिनियर स्केल ऑफिसर दर शेनवाराक गांवांत वचून बसपाक लागले आनी ते गांवांत बेश्टेच बसना. आनी थोड्या दिसांनी ते तुमच्या म्युन्सिपाल्टीनूय येवन बसतले. एकटो आसत किंवा दोग जाण आसत शेनवारचो सकाळी आपल्या 10 पासून दनपारां 1 पर्यंत आनी ते कोण कावन्सिलर आहा तेंच्या कडेन उलोवपाक न्ही, ते उलोवपाक सामान्य युवकां कडेन सामान्य लोकां कडेन. तितून तेणी 16 पॉयंट सांगले. अरे गोंयची 60 वर्सां मुक्तीची आमी मनयता आसतना जर एखाद्या म्हाज्या गोंयकार भावा भयणीक जर एखादो टॉयलेट मेळना जाल्यार म्हाका वायट दिसतलें. आमी म्हटलां की ओपन डेफिकेशन फ्री आमी केला आनी उरलेल्यांकूय टॉयलेट आमी थोडेशे उरल्या त्योय पुराय करीत आसा. आमच्या 60 वर्सां पुरायते उपरांत म्हाजो मूळ गोंयकार आसा तुज्यो मूळ गरजो ज्यो आसा घर आसतलें, लायट आसतलें, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतल्यो इतके तरी ताका मेळपाक जाय. तो तेजो मूलभूत हक्क आसा. आनी इतक्याचेरच न्हय, हांव तुमच्या खातीर मुद्दामून सांगता स्कील एड्युकेशन आसतलें. लेबर डिपार्टमेंट जावं जे आमी पयलेच फावटी गोंयांतले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हे मॉडल करियर सेंटर केलां. म्हाका खबर ना तुमी कितल्या जाणांनी सायटीचेर वचून पळयलां. कारण मॉडल करियर सेंटर पयलेच फावटी तुमी रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत प्रायवेट सेक्टरांतले जे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्यो हाज्या वयल्यान ते आपयतात, तुमकां तुमचे इंटरव्यू घेतात आनी ताज्या उपरांतूच जॉब सिलेक्ट जाता. प्रायवेट सेक्टरांतले लोक आतां एडवर्टायज करिना, आमच्या मॉडल करियर सेंटरांतल्यान वचून ते कॅन्डिडेट चूज करतात आनी तांकां इंटरव्यू खातीर आपयतात. आमकां खबर आसा आमी आमचें धोरण निश्चित केलां. हे सरकार जे आसा हे शेतकऱ्याचे तशें म्हणटात कश्टकऱ्याचे नुस्तेकाराचे त्याच बरोबर हे सरकार युवकांचेय सरकार आसा हे हांव निश्चितच सांगूंक शकता. पयले फावटी ह्या सरकारांत आमी युवक हो केंद्रबिंदू दवरला. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. हैदराबाद FC बरोबरची मॅच भोव म्हत्वाची. हैदराबाद FC हो एक बळिश्ट पंगड, पूण आमकां 3 पॉयंट मेळोवपाचे आसात. मुंबई FCचो कोच सेर्जिओ लोबेरान शुक्रारा सांगले. मुंबई सिटी FC आनी हैदराबाद FC हांच्या मदीं बांबोळेच्या एथलेटीक स्टेडियमांत
मॅच जावपाची आसा. महत्वाची टिमी आणि नवाब ऑफ हैदराबादा मदीं शेनवारा संघर्श जावपाचो आसा. 25 पॉयंटांनी मुंबई सिटी FC वयर आसा जाल्यार 15 पॉयंट बॉल्सात घालून हैदराबाद FC चवथे सुवातेर पावला. I am very happy with the results so far. It's very difficult to win 8 games in the 10 first games, 25 points. It's very difficult to keep this situation because it's not easy. But the most important thing for us is not put our focus on the table, on the points, on the results. Is put our focus in try to keep our performance, in try to continue improving, and we need to understand this situation is the past. We are halfway, and we need to work a lot, and there are a lot of work to do in the next months. I am very happy and I am very proud of my Indian players, and it's not easy to, as I told you before, working in a shorter season, try to implement a new style of play in a new club with 24 new players, and I think it's very important the level of Indian players if you want to achieve something important. And the level of my Indian players is amazing. They are improving day by day. And the most important thing is their attitude is want to learn every day, and I am very happy with the level of Indian players, and I think it's very important for us if we want to win trophies. We need the level of Indian players will be very high during all the season. So your former player Lishan Colasso is doing very well with Hyderabad this season. Scored 2 goals in the previous match too. Do you think that you'll put a tough challenge in front of Mumbai City FC tomorrow's game? He is a very good player. He is an excellent person. Was amazing to work with him because he's a very good player. And but tomorrow's game is not possible to decide only about one player, our player, or their player. We need a collective job. We need to work as a team to try to win the game. And Hyderabad also. Liston is a very good player. Tomorrow, I don't know if it's possible to play in the first 11. But he is a very good player. But our focus is to play against a very good team, not only a very good players. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. गोंयभर सामान्य वातावरण उरलें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उण्यांत तापमानात व्हडलेशे बदल जावंक ना. पणजे उण्यांत उणें 21.8 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाली. दक्षिण आणि उत्तर गोंयांत तापमान सामान्य रावलें. बिरेस्तारच्यान फुडले 5 दीस गोंयांत सामान्य हवामान उरतलें असो हवामान खात्याचो आदमास. तरीकय कांय दीस तापमानात उणाव जाणूं येता. नुस्तें मारपाक दर्यांत वचप्यांक मात हवामान खात्यान कितेंच शिटकावणी दिल्ली ना. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांची. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.